नमस्कार. आम्ही सध्या वाळपय मामलेदार ऑफिसा लागीं हांगासर आसा आणि हांगासर आतांच एक इन्सिडेंट जाल्लो आसा तो म्हटल्यार एक गुल मोहराचे जे सामके ओल्ड जाल्ले झाड ते झाड हांगासर पडलेले आसा आणि तुम्ही पळोवंक शकता माझ्या फाटल्यान की फायर फायटर्स जे आसा ते आपले काम करीत आसा. हांगासर फायर ब्रिगेड लागींच असल्या कारणान तेंच्यांनी बेगीनच हांगासर रश करून जे सगळे क्लिनिंग जे झाड काडपाचे आसा ते काम केल्ले आसा. हे जे झाड आसा ते सामके ओल्ड जाल्ले बर्गे जाल्ले सामके आणि तेजेर बुशीस आसले ते सामके गरवलेले आसले आणि हांगासर जो स टू व्हिलरी पार्क केल्लो आसलो तेजेर ते झाड पडले आणि एक फोर व्हिलर आसली. त्या फोर व्हिलरान एकलो ड्रायव्हर आसलो तो भितून बसलेलो आसो बट कोणाक इंजरी अशी कोणाक जावंक ना. एक भुरगो आणि एक चली दोग जाणां टू व्हिलर घेवन येताली आणि ती सारकी ज्या प्लेसीर पावली त्या जाग्यार तेंचेरूय झाड पडले बट ते इंजर्ड जावंक ना कित्याक तर ते व्हडले अशे बुशीस आसले ते बुशीस आसले त्या बुशी भितून ती ट्रॅप जाली आणि इमिडिएटली तांकां फायर ब्रिगेड हांगासर लागीं असल्या कारणान तांकां हांगासर हाडून रेस्क्यू केली. त्याच्याच बरोबर तुम्ही पळोवंक शकतात की 11 kV ह्यो ज्यो 3 फेज वायरी आसा त्यो सगळ्यो हांगासून जी लायन हांगासून पीटीएस सायटीन वयता ती सगळी हांगासर पडलेली आसा आणि इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे जेई जे आसा ते स्पॉटार येवन ते हांगासर रिपेरिंग काम स्टार्ट केल्ले आसा. आमकां 12:48 कॉल येयले मामले सायटीचे झाड आहा ते गाडयेन जे पडले म्हणून. डॉक्टर आमी कन्वर्ट केलो. आमचो स्टाफ सुधाकर गांवकार, रुपेश गांवकार, गोकुळदास जयगेकर, गंगाराम पावणे आणि ड्रायव्हर ऑपरेटर फर्स्ट नाईट आमी रोखडेच टर्नआउट केलो. आणि पयलीं आमी येयले पळय एक दोगो लेडीज आनी जेंट्स आसले गाडये भितर ते एक 5 मिनटां लायटमॅनाक कॉन्टेक्ट केले लायटी तेजी वायट ऑन चालू आसली लायट ताका लागून आमकां एक 2-5 मिनटां रावचें पडलें. रोखडेच आमी तांकां भायर काडले आनी मागीर आमी रोड क्लियर केलो. ओके, म्हाका सांग तुम्ही जेन्ना हांगा पावले तेन्ना एक चलो आनी चली भितर आसली ट्रॅप जाल्ली. आसले भितर. ओके, आणि लायट चालू असल्या कारणान ती तुमकां काडपाक मेळोंक ना. आमी रोखडे तेंच्यांनी रेते लायटमॅन बी येयले गाडी घेवन आमी तांकां रोखडेच मागीर तांकां काडले. ओके, गाडयो साधारण कितले डॅमेज जाला? गाडयो सादारणशे 5-6 गाडी आसल्यो. एक फोर व्हिलर आसली. ओके, चड व्हडले डॅमेज ना न्ही? डॅमेज व्हडले म्हणजे गेली आसली ताका लागून ते डॅमेज जावंक ना. आज ते म्हाका ते पडले आसतले ताका लागून गाडयेक बी डॅमेज ते जावंक ना. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.